धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप। आम्ही रोमाक पावतास पावलाक आपणा इतल्याक रावंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो। 3 दिसा उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयले। ते जमो जातास तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलोलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा। आमचे परजे विरोध जावं, आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रितीरिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना, तरी रोमागारा आदीन म्हाका वपसून दिलो। म्हजी दर्याप्त जातास म्हाका ते सोडच्यार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना। पूण जुदेवांनी ताका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची न्हीत मागची म्हाका गरज पडली। तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें। ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें। कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या कोड्यार आसा। पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सकटांक तो स्वागत दिवन आसलो। पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकय भिये नासतना देवाचें राज्य ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत शिकोवन दिली। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतले सर्वेस्परा। सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा, सर्वेस्पराचे शिवासन सर्गार आसा। ताचे दोळे संसाराचेर आसात, ताची नदर मनशांक पारखीता। श्लोक। नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतले सर्वेस्परा। बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांची सर्वेस्पर तपासणी करता, जुलुमाचो मोग करतेल्यांक तो द्वेषिता। श्लोक। नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतले सर्वेस्परा। सर्वेस्पर नितिवंत प्रामाणिक कृत्यांचो तो मोग करता, प्रामाणिक मनशाक ताचे मुखामळ पळोवंक मेळटा। श्लोक। नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा। सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। पेद्रून घुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो। हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून, सोम्या, तुका गतान पराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलेलें। हाका पळयोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसर ताणें वांसा जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये। अशें तो शीस मरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली, पूण तो मरचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्हय। बगार, हांव येसर ताणें वांसा जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें। ह्या सर्व संगती विशयांत तो शीसच साक्ष। ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात, ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव। जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात, त्यो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच फावाचो ना म्हूण म्हाका दिसता। देवाचें उतर हें, वाखाणे तुका क्रिस्ता।